मोपा एअरपोर्टार पार्किंग फी दे मायज आसा म्हूण सोशल मिडियाचेर भोंवता. ताचेर प्रुडंटान फॅक्ट चेक केलो. खासगी मोटारींक 60 रुपया खंय पार्किंग फी, 1-2 मिनटां वगत जाल्यार 80 रुपया. ट्युरिस्ट बसींक अर्द्या वराक 1000 रुपया. तशेंच भायल्या टॅक्सींक अर्द्या वराक 80 रुपया. एपा वरवीं टॅक्सी सेवा दिवप्यांक पार्किंग फ्री. मोपा एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत आमी पळयतात की एक ना एक इशू म्हणटात तो येत आसा. पयलो म्हटल्यार जालो तो टॅक्सी इशू. आतां जो इशू आहा तो पार्किंगाचो. पार्किंगाक जर 2 मिनटां 1 मिनटां लेट जायत जाल्यार तांची फीज वाडटा. आमी जेन्ना मोपा एअरपोर्टार विजीट केली आनी थंयसरल्या ऑथॉरिटींक विचारलें की अशें कित्याक जाता, ते म्हणटात की आमी सगळ्याक बोर्ड डिस्प्ले केलेलो आसा कितलो रेट आसा, कितले 4 व्हिलराक कितले, सपोज बस आहा जाल्यार ताका चार्जीस कितले. इवन जे कोण टॅक्सी कावंटर जे कोण एपाक जॉयन जाला तांकां पार्किंग फीज ना, पूण जे कोण भायल्यान जे टॅक्सी येता तांकां पार्किंग फीज लागता. एकदां जर तांकां जर तेंचे फ्लायट जर लेट जाले आनी जर कस्टमर जर लेट पावलो जाल्यार तांची फीज वाडटा. म्हणून सद्या बोवाळ आसा. आमी ऑफिशियलांक विचारलें की तुमी ऑन कॅमेरा उलोवंक शकता. सद्या तरी उलोवपाक कोण रेडी ना, पूण आमी जाणा की हे कंपनी सद्या सोशल सायडीचेर बीन व्हायरल जाल्लेले आसा. आनी एक जी गजाल घडल्या की ते सद्या हांगाले ऑफिशियल आहा ते कस्टमरा कडल्यान फीडबॅक घेता. कित्याक ते म्हणटात की ह्यो सद्या एअरपोर्ट आतां इनिशियल स्टेजीर आत्तां स्टार्ट जाला. खुबशे इश्यूज आहात ते रिजॉल्व जावपाचे आसात. सो थोड्या दिसांनी हे इश्यू रिजॉल्व जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.